प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानिवंत आग्नेलाच्या पयल्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मानिवंत आग्नेल पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचो नीज फोलेर आनी परगोटणार हो पयल्या नोवेनाचो विशय. मानिवंत आग्नेलान आपल्या भितर आसलेल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आनी वरगुणांत जागृत रावन ती दुसऱ्यांच्या फायद्याक वापरून क्रिस्ताची कूड बांदपाच्या मिसावांक उदारपणान वेंग मारली. पवित्र सभा सैमातूच मिशनार जशे परी देवा बापान जेजूक पाठयलो तेच परी जेजू आमकां म्हणजे आपले सोबेक पाठयता. हें आमचें मुळावें आपोवणें आमी जण एकल्यान वळखून घेवंक गरज. जरूय आमच्या तरेकवार आपोवण्या आनी वरगुणां प्रमाणें आमकां वेगवेगळीं कार्य आसात, तरूय एकूच पवित्र आत्मो जेजून दिल्लें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां शक्ती दिता. पवित्र सभेचे जिवे आनी खरे सांदे कशे सहभागेलीपणान वावरून जेजूच्या मिसावांत सहभागेली जावुया. की आनी बोरी वियाज दी म्हूण मागता ग्रेटल फेर्नांडीस कालांगूट तावन. घेतलेल्या उपकारणीची आर्गां दिता मारिया लुड्स तावारेस कालांगूट तावन. बाईचे देणे फावो केले म्हूण दिनवासता मिलरॉय पेरेरा आनी क्लाउदिया दे सुजा उतोड्डा तावन. सबस्टियन आनी एलिस ग्रेशियस लग्ना दिसा देवाचे बेसांव मागता. रोजालीन आनी सेल्वीन
ग्राशियस आगासाय तावन सुरवातेच्या गिताक आमी सगळीं उबी रावया. Sogli ami एकठांय जावया, sogli ami लागीं सरोया, दोनया देवाक आकारुया, आनंदाचो प्रकाशुया, ताराला तूं परब दोनया, जिविता तूं सोडून दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकून, तुज्या राज्यान व्हरून पावय, ताराला तूं परब दोनया, जिविता तूं सोडून दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकून, तुज्या राज्यान व्हरून पावय, देवानी वोड लोली पोची, Israयाची मोडून फोची, समाजायान सोडात उलास, व्हडलेंडायान तुमचो दिवस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, मानेवोन आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या पयल्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगळ्याक तुमकां मायमोगाचो येवकार. आयचो विशय मानेवोन आग्नेल पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचो नीज फोळेर आनी पोरगोटणार. मानेवोन आग्नेलान आपल्या भितर आसलेल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आनी वर गुणाक जागृत रावन ती दुसऱ्याच्या फायद्याक वापरून क्रिस्ताची कूड बांदपाच्या मिसावांक उदारपणान वेग मारली. पवित्र सभा स्वयंभातूच मिशनार. जशे पोरी देवा बापान जेजूक पाठयलो तेच पोरी जेजून आमकां म्हणगे आपले सोबेक पाठयता. हें आमचें मुळावें आपोवणें आनी जण एकल्यान वळखून घेवंक गरज. आमी घेतलेल्या प्रवेशी संस्कारा वरवीं
आमी सोमेस जेजूचे सीस पवित्र सभेच्या कार्यांत भागेली. जरूय आमच्या तोरेकवर आपोवण्या आनी वर गुणाक प्रमाणे आमकां वेगवेगळीं कार्यां आसात, तोरूय एकूच पवित्र आत्मो जेजून दिल्लें मिसां फुडें व्हरूंक आमकां शक्ती दिता. पवित्र सभेचे जिवे आनी खरे सांडे कशे सहभागेलीपणान वावरून जेजूच्या मिसावांत सहभागेली जावंक ह्या मिसा भेटेंत मागुया. मोच्या भाव भयणांनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोद पुर्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी ताळान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोवर अपराध. हे पासो भाग्य सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोद पुर्वेदार त्यो आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक सासणाच्या जिविताक पावंक. प्रार्थुया. तेव्हा आमच्या सुरवंडारा सगळ्या मनशांक स्वताची ओळख मेळ्ळोली आनी सोमेस्तांनी तारण सोडलोलें तुका जाय. लुवणेक तयार जाल्ल्या तुज्या शेतान वावराडी धाड. अशें सगळ्या मनशांक शुभ वर्तमान परकोट जावं आनी जिविताच्या उतरान एकठांयलोलेली आनी तुज्या संस्काराच्या बोलान गोट केल्ली तुजी पोरसां मोगाचे वाटेन चलून सोडवून सोडूंक पावूंक. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे पवित्र सभेच्या एकपणान येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. भाग्यवंत पावलून रोमकारान बरयल्ले चिटी वेले वाचो. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओटांनी उचाची जाल्यार आनी ताका देवान मेलनांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण काळजांतान सतमानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांतान सतमानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उच्चारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचे विस्वास दवरता ती सगळीं कधीच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटूच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगळ्याचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतलो सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचे बावट दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बावट दवरतलीं कशीं. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं आनी तांकां
सांडले शिवाय परगोट कोत्तले कशें. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता, बरी खबर हाडटात ताची पावलां कितली सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायास म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगोटलें ते कोणें सोत मानलें. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगोट जावं कानार पडचो आनी तो कानार पडून बावाट उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांचे कानार पडूंक ना बी. दुबाव विरेत कारण शेकांशेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यान ताचो संदेश पावता. देवाचें उतोरें. देवाचे बडकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शेकांशेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. सगळीं म्हणुया, शेकांशेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. अंत्रोल देवाची मोहिमा वर्णिता. मळप ताच्या हातांचें काम परगट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब, शेकांशेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हळें नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांशेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यान ताचो संदेश पावता. जबाब, शेकांशेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorves porok soy, 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 soy, soy. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशाक दोत्ता तसले खारवी तुमी जावशे हांव कोत्तलो. Sorves porok soy, 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 soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सोवे आसूं. माते बापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. ते म्हणसोर 11 गालिलियाक जेजून आपणाक मेळूंक नेमनोल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले. तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगळी पदवी दिल्या. म्हणटोच तुमी वचात. हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्यो सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीज करात. आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदांकाल होय संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Konkani tuka Christa. मोगाच्या भाव भयणांनो, एक मनीस खंय एके रातीक आपल्या घरांतलो भायर सरोन
मोडबार ताजी नदर केली मोडबार ताणें सोबीत जोगजोगतात तीं नखेत्रां पळयलीं इतली सोबीत नखेत्रां पळोवन पर्यान तो म्हणूंक लागलो देवा हो कसलो म्हूण संवसार तुवें रोसलाय कांयच बरें दिसना सगळें कांयचें काय दिसता रोखडोच ताका कुपान सावन एक आवाज आयलो आनी हो आवाज म्हणूंक लागलो हाकाच लागून हांवें तुका ह्या संवसारान रोसला आनी धाडला वेगीत वेगीत तुज्या कामाक लाग आनी समाजान कितें बरें करून दाखय मोगाच्या भाव भयणांनो जायते फावटी हीं उतरां हें कोर तें कोर हांगा वच थंय वच हीं उतरां आमच्या घरच्या कडल्यान आमच्या इश्टा कडल्यान आमी आयकल्यां आसतलीं वा आमी दुसऱ्यांक ह्या उतरां वरवीं कितें तरी करपाक आमी सांगलां आसतलें पूण जायते फावटी हीं उतरां आमी आमच्या जिवितांत ह्या उतरांक जबाब दिला आनी एक कार्य बरे भाशेन केलें आसतली पूण आमकां जायना तेन्ना आमच्या जिवितांत दुबाव आयला तेन्ना घडयेक आमच्या इश्टांनी आमच्या घरच्यांनी सांगलां आसतलें कांय भियेनाकाय तूं वच फुडें तुज्या सांगाता आमी आसा आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी हेंच कितें आयकता जेजू आपल्या शिंसांक परगोडणेचो वावर करूंक तयार करतना वयर दोंगरार धाडटा आनी दोंगरार गेल्ले कडेन हे कांय शिंस जेजूक नमस्कार करतात तर कांय जाण दुबावतात आनी जेजू तांकां शिकोवन दिवन म्हणटा सगळ्या संवसाराचेर स्वर्गाचेर म्हजो अधिकार आसा तुमी वसात आनी देवाची बरी खबर परगट करात आनी उपरांत सगल्यांक पवित्र स्नाना वरवीं आपणाचे साक्षी आपणाचे फाटलावदार करात म्हूण उलो करता आनी इतलेंच न्हय तांकां बुजवण दिता आनी म्हणटा आपूण तुमच्या सांगाता आसा पळय मोगाच्या भाव भयणांनो वच टू गो हो कामांड जेजूचो सगल्यांक आमकां घोडेक तुमी वाटेर येताना जायते कडेन तुमकां ट्रॅफीक सिग्नल मेळना आसतलें रेड लायट चालू आसतना आमकां थांबोवंक पडटा आनी ग्रीन लायट आसतना आमी आमची पावलां मारून वा आमची गाडी घेवन आमी फुडें वेता पूण आमी थांबलेले आसतना एके परी आमी उसामोळ जाता निराशी जाता कित्याक आमकां वेगळी वेगळी आमचे दुसऱ्यो कार्य करूंक आमकां पावोंक जाय पूण ग्रीन सिग्नल पडले म्हणटकूच आमी हो रस्तो धरता आनी वचोंक जाय थंय आमी पावता आयज देवान हेंच ग्रीन सिग्नल आमकां सगल्यांक आपलो वावर चालू दवरून ताजें उतर परगटूंक आमकां विचून काडल्यान काय बरो आयचो विशय मानयोद आग्नेल पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचो नीज फोळेर आनी परगटणार आमी ह्या नेलाचेर आमचें मन लायतना आमी ओळखून घेवया कशे परी आमी पवित्र स्नान घेतला आनी जेजूचे आमी साक्षी जाता ते आमी ओळखून घेवया आनी जिवितांत पाळुया पवित्र स्नाना वरवीं आमी जेजूची आपणायलोलीं भुरगीं जाता आपुरबायेची भुरगीं आमी जाता जरी आमी जेजूची आपुरबायेची भुरगीं जाल्यार पवित्र स्नान आमकां 3 मुखेल कार्य आमकां फावो करता पयलो म्हणल्यार याज्ञीकपणाचो दुसरो प्रवाद्याचो आनी तिसरो एका राजाचो आमकां ह्यो कार्य पाळून आमकां सेवा करूंक पडटा जरी तर हांव एक याज्ञीक म्हजे सांगाता याज्ञीक आसात आमकां तर मागल्यात जाल्यार जेन्ना आमी हें देवाचें उतर परगट्टा मीस भेटयता ह्या मिसान तुमी वांटो घेतात बरे भाशेन जबाब दितात शांत मनान मागणें करतात तेन्ना तुमी जेजूच्या याज्ञीकपणांत भाग घेवंक पावतात आदल्या काळार जायते प्रवादी आसलोलेत आनी जेजूचे देवाची खबर मेसेज ऑफ गॉड
ते एक माउथ पीस कशे येवन आपले सोबेक ते वाडटाले देव कितें सांगता ते लोकांक ते शिटकायताले जायते फावटी देवाक जाय तशें लोक जेनासलोलो आनी प्रवादी येवन तांकां शिटकावन कशे परी देवाचो मोग तांचे सांगाता आसा तो उत्पन्न करतालो सोरी तो ती वायट मार्गार चलतात जाल्यार देव प्रवाद्यांक सांगतालो म्हजी कृपा तांकां फावो जातली म्हजी दया तांकां फावो जातली सोरी तर ती तर आपलें जिवीत वायट जिवीत आसा तें सोडून बरें जिवीत चलूंक आपली पावलां मारतली जाल्यार आनी बरें पावलां मारूंक लागलीं जाल्यार देवाचो आशिर्वाद तांकां फावो जातालो आनी तिसरें म्हटल्यार राजाची ताची कार्य आसलेली सेवा दिवपाक पूण जायते फावटी राजा आसलोले ते देवाची येवजण कितें तें ओळखूंक विसरताले आनी आपणाचें मन कितें आसा तें लोकांक पाळूंक आपयताले आनी हे परी लोक विसरतालो देवाक कशे परी मान दिवंक जाय कित्याक हे राजा बरो मार्ग तांकां दाखोवंक विसरलेत आनी ते जायते फावटी चुकताले आनी समाजांत जायतें निसंतोन जातालें मोगाच्या भावा भयणांनो तुमी प्रवादी जातात जेन्ना तुमी समाजान निती खातीर झगडटात वायट कितें जाता ताजे निशेध मारतात तेन्ना तुमी प्रवादी जावंक पावतात आनी राजाचे सेवेन तुमी भाग घेतात तेन्ना तुमी खालतेपणी लोकांक तुमची सेवा दितात मोगाच्या भावा भयणांनो पिलार संस्था जावन आसा एक मिशनार संस्था आनी आमच्या संस्थेच्या वांगड्याचो वावर जावन आसा देवाचें उतर पुरगोटूंक आनी आमचो मुखेल हेतू जावन आसा आमी म्हणटा आमी पायनरींग मिशनरीज म्हटल्यार आमचे यादनीक आमचे ब्रादर आसात ते खेड्या गांवांनी वेतात थंयसर देवाचें शुभ वर्तमान लोकांनी आजून पर्यंत आयकोंक नात तांचे सांगाता जिवन आपल्या जिविता वरवीं बरी देख तांकां ते दितात तशेंच वेतात ज्या जाग्यांनी थंयसर बावाट फावो जाल्लो बावाटाची कीट आसलोली पूण जायतो लोक हो बावाट जिवंक विसरला दुसऱ्या जोम्यांनी भितर सरल्या असल्या लोकां सोबे वेतात आनी परतून हो आमचो बावाट आसा तो पुरगोटूंक लागतात मोगाच्या भाव भयणांनो आयज देवाचें आपोवणें हे पुरगोटणेचो वाव चालू दवरूंक तर एकल्याक फावो जालोलें आसा आमी म्हणूंक जायना हांव एक पाटकी हांव एक ओस्कोत कोडयेक तुवें पातोक आदलोलें आसा आसतलें पूण जरी तर तूं तुज्या जिविताची नवसुर्णी करून देवाच्या उतराक कान दिवंक तयार आसाय जाल्यार देव चिरू तुजेर आशिर्वाद घालतलो आमच्या मिसावांक जेजू जावन आसा एक रूपकार जेजू लोकां मदें आयलो वाडलो जियेलो भोंवलो आनी देव कोण तो ताणें आमकां दाखोवन दिलें आनी आयचें पयलें वाचप आमकां म्हणटा शुभ वर्तमान पुरगोटा ताजी पावलां कितलीं सोबीत सुरी तर जोड एकलो आमी शुभ वर्तमान पुरगोटूंक लागलें जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमचीं पावलां सोबीत जावंक पावतलीं आनी हें आमी करतले जाल्यार आमकां हो देवाचो संबंद ओळखून घेवंक गरज वी हॅव टू एनकावंटर क्रायस्ट वी हॅव टू एक्सपिरियन्स द लिवींग वर्ड देवाचें उतर जें मोवाळ आसा आमच्या काळजांत रिगलोलें आसा तें आमी आमच्या तोंडांतल्यान आमच्या जिवितांतल्यान आमी जिवन दाखोवंक जाय जायते फावटी हें करतना निराशीपण येतलें भिरांत आमकां दिसतली देवाचें उतर पुरगोटूंक देवाचो फुडेर जावं देवाचें साक्षी जावं पूण जेन्ना आमी देवाची येवजण समजता तेका जाय तें आमी करूंक पावलां मारता त्यो आमकां केन्नाच एकसूरपणान सारचो ना तर खंय आमी सुरू करया आमचें मिसांव आमी सुरू करया आमचें मिसांव आमच्याच कुटुंबांनी आमचो कुटुंब जावन आसा दर एक कुटुंब जावन आसा एक ल्हान पवित्र सभा ही भावार्थाची कीट बोरवाशाची कीट आमच्या कुटुंबांनी आमकां मेळटा आमच्या आवय बापाय वरवीं भुरग्यांक फावो जाता हो भावार्थ आनी हो भावार्थ आमी परगोट्टा जेन्ना
आमचें सवें आमच्या कुटुंबांनी भोगसणें आसता, मोग आसता, एकचार आसता ह्या वेळार. मोगाच्या भाव भयणांनो, तुका सोयेक मेळटलो तूं भाव करताय त्या जाग्यार देवाक साक्षी दिवंक. तुजें काम चालू करतना जेवणाच्या वेळार हे खुर्साची कुरू काडून जे दुसऱ्या धर्माचे लोक आसात ते घडयेक तुका पळोवन, तुका भोगसण्याचो सैम आसा ते पळोवन तुज्या भावाच्या विशीं तुका जायते ते विचार करूंक शकतले. आनी जरी तो तुज्या भावार्थान तूं थीर आसाय जाल्यार तूं तांकां एक गोवाय जावंक पावतलो. पाद आग्नेल आपल्या जिवितान हे खोडेकार पुरगोटण्यार जालो. जायते कोडे ताका नोवेना भाग घेवन मिसान पुरगुटणी करूंक ताका आपयतालेत अशें सांगलोलें बरयलोलें आसा. एके फिरगोजेन ताका 9 दिसांची नोवेना करूंक आपयलोलो आनी फिरगोजेंत 2 जोमे जालोले आसलोले. जायते फावटी आमचे फिरगोजेनी थोडे जाण बरें करतात, थोडे जाण आसात ते फकत तांचेर कमेंट्स करतात अशें आसता. अशे 2 जोमे जालोले आनी तांचे मदें दुस्पोट जालोलो आसलोलो. एकामेकाक मदें कांयच पडनासलें आनी 8 दीस मान्यवत आग्नेल तांकां भोगसण्याच्या विशयाचेर पोरगोटणी करता. तरी पर्यान तांचें काळजां निबरूच उरता, मोवाळ जायनात. आनी एके भाशेन पाद आग्नेलाक खोंत कशी भोगता इतलें हांवें तांकां सांगलें. कशें परी हांव तांची मनां जिखून घेतलो. 9व्या दिसा प्रवचन करतना तो आपल्या काळजा मनाची भावना तांचे मुखार दवरता. प्रवचन करतना ताच्या दोळ्यांनी दुकां येतात आनी हें पळोवन हे दोनूय जोमे एके भाशेन तांकां जिवितान नुसुणी करूंक कशें दिसता. मीस काबार जाल्या उपरांत रोखडेच ते वेतात, पाद आग्नेला आशीन वेतात आनी एकामेका सोबें भोगसणें मागतात. वय मोगाच्या भाव भयणांनो, जी पोरगोटणी आमी खऱ्या काळजा मनाचे खोलायेन आमी करता तेन्ना आमी दुसऱ्याच्या मनांत आमी बरेपण हाडूंक आमी पावता. पाद आग्नेलाकूय एक मिशनार जावपाचो आवड आसलोलो पूण ताची भलायकी बरी नासलोली. जायते फावटी दुयेंत पडटालो, परत परत ताका जोर येतालो. दोतोरांनी म्हटलेलें तुका मिशनार जावचें ना, कित्याक मिशनाराक जायतें काम करूंक पडटा, चलोवंक भोवंक पडटा, गांवांनी खेड्या गांवांनी वचोंक पडटा. आनी त्या वेळार घडयेक भोंवपाक मोटरां गाडयो नासलोल्योत. बैल गाडयेचेर तो भोंवतालो अशें, चलोन भोंवतालो अशें बरयलोलें आसा. पूण आपूण मिशनार जातलो म्हूण तो एक थाराव घेता. सुमार 1 म्हयनो भर तो मागणें करता, रेतीर करता आनी देवाची येवजण, देवाची शक्ती घेवन आपूण एक मिशनार जावंक पावलां मारता. दोतोरांक ताणें नाकारूंक ना. दोतोर घडयेक ताका इलाज घेवंक सांगतालो, वखदां दितालो, तीं घेतालो पूण आपलें बरें काम करूंक मिसांव आपलें चालूच दवरतालो. मोगाच्या भाव भयणांनो, खेड्या गांवांनी तेन्ना शिरोडा, कुमटा, सावड्डे तो चलोन तो भोंवलो, कित्याक ताज्या काळजान हो देवाचो मोग रिगलोलो आसतलो. आनी पुलपितार तो म्हणटा ते परी प्रवचन करतना एक वाग कसो जातालो, ताळो ताजो व्हडल्यान जातालो पूण खुमसाराच्या जाग्यार तो एक मेंढरो कसो जावन लोकांक शिटकायतालो. आयज मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू बऱ्या गोवल्याच्या पावलांनी पावलां मारूंक जेजू एकलोच गोवली म्हूण ताणें मानून घेवन जेजूचो पाटलाव केलो. आयज आमकां दर एकल्याक ह्या मिसांतल्यान जेजूचें बोळ, जेजूची कृपा मागुया आनी पाद आग्नेलाचे विनवणेंत आमकां बरें पुरगोटण्यार कर म्हूण ताका ताजे कडच्यान आमी आशिर्वाद मागुया.
उबी रावून कांय आमची मागणी देवा बापाक आमी उबारुया. पाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी तशेंच म्हत्वाची भावा भयणींनी आपल्या देखीबोन जिविता उदेशी आपले आपोवणे बापाक मानता तसले करूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां आयकून घे. आमचे फिरगोचेंत आनी समुदायेन जियेतोल्या भावार्थ्या पासत मागुया. आपल्या जिवितान तांणी क्रिस्ती भावार्थाची मुल्यां कशे मनान आपणावूंक आनी ऑर्थाबोरीत क्रिस्ती जिवीत जियोंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां आयकून घे. आमच्या भारताच्या जायत्या वाठारांनी आजून पर्यान जेजूची बरी खबर पावूंक ना. जेजूची ओळख असल्या मिसावांनी पावूंक वावुरतोल्या सगल्या मिसियोनारांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड खालची आनी बोल देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां आयकून घे. समाजाच्या बरेपणा पासत जायतीं आमचीं भावां भयणां बारी वावुरतात. जायते पावटी आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी असल्या भावा भयणांक दुसऱ्या मनशांचें बरें उतर आनी उत्तेजन मेळना. तांणी आपलो भावार्थ आनी बोरवासो सोडिनासतना उर्बेन आपलें कार्य चालूच दवरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां आयकून घे. हे मिसाची भेटेर वांटो घेतली सगलीं तशींच कोस्टा त्रासांनी निराशी जालोली आसात तांणी सर्गीच्या बापाचेर आपलो विस्वास तीर दवरून जियोंक मान्यवंत आग्नेलाची मजतीन तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां आयकून घे. सुर्गींच्या बापा, कांय आमची मागणी आमी तुका उबारल्यान आनी जायते आमचे ओत्रे काळजांनी आसात ते आमी तुजे मुखार दवरता. तुज्याच बोळान तुजी सेवा करूंक तुजें बरें उतर परगटूंक आमकां कृपा दिवन मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. आमची बोले वरदाना, Christos Takaros, Toya Papa Oimaga, Tachi Vorvi Apkapos, Amchi Bole Vordana, Christos Takaros, Toya Papa Oimaga, Tachi Vorvi Apkapos.
मोच्या भाव भयणांनो मोचे आनी तुमचें बलिदान सोद पुरविदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाकात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदामाक सर्वेस्पोर मानून घेव. दयाळ बापा तुज्या पुतान सगळ्यांचे सुरवणे खातीर आपणाकूच बोली करून भेटयलो. ताजे वरवीं तुजी बासावणी खोरी जावन उदेंती जावन ओस्तोमते पर्यंत राष्ट्रा मदें तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकान शेक तुजे मोहिमेक एकूच बलिदान तुजे मुखार पावूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोद पुरवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोड काळी आनी सोड थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी थोड मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयाचे क्रिस्ताची खूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन खोस मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पुजी. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काज घेतली तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खास नवे आनी सासनीक कराराचें रोगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso kurt porkotoya. Sogniam Jesu tuže moronami sovorota. Tuže moroči morami porgota. Tuža era बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय.
पुनः जेवणपणाचो बरो सुदरून मेले ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पळसळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची देवा कर म्हणून मागता. आंकवार मेरे देवाचे माये सांगाती चपोती बागून से बागून दरदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुतार त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगाता त्याचेच थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सर्वोंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा सर्वीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडराचे क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्याचे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पडमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता आनी वाचोर चलयता सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सोनाकाल तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलयेच्या जिवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या दर्याचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Amche
जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजान आयिल्ल्या जेजूक आमी दिनवासुया. आयज कितें भाशेन आमकां सगल्यांक ताचे नीज फुलीर आनी पुरगटणार कर म्हणून मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतलेल्या सोडवणेच्या संस्कारा वरवीं खरो भावार्थ संवसारान वाडत वचूं ह्या खातीर आमची दिसा दिसाची मागणी आनी वावर खोश्ट आनी संतोस मोगान केल्लें समोरपण जावं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. ह्या पिलाच्या दोंगरार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. मोगाळ इश्टानो, नोवेनाच्या दिसांनी कुमसारां सदांचीच बरी रेकन्सिलेशन कॉपेलांत आसतली. कावन्सिलींग करूंक आमचे यादनीक कॉवेंतांत तुमचे सेवेक आसतले. पिडीवंताचेर मागणे 2 मिसा उपरांत इगोर्जेंत आसतले. आमच्यो कोंकणी बायबल डायरी 2025 ह्या वर्साच्यो आयिल्ल्यो आसात. आमी मागता तुमचे थंय इश्टानो, दर एका कुटुंबान हें देवाचें उतर तुमी व्हरचें, थंय वाचचें, नियाळ करचो आनी जिवितांत लागू करचें. हांव मागता तुमचे थंय ही कोंकणी बायबल डायरी आमच्या बँड स्टँडांत आनी पुस्तकशाळांक विक्रेक आसा. वावरेड्याचो इश्ट आनी फादर आग्नेलोज कॉल मॅगझीन हांचेर आमी पाद्र आग्नेला वरवीं सबार उपकार मेवल्यात ते आमी छापून हाडटात. तेच बरोबर तरणाट्यांक जायती बरी शिकवण मेळटा ते विक्रेक आमच्या ऑफिसांत आसात. मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तू म्युझियम कॉमेताच्या रुमांत तयार केल्लो आसा. मागता तो आत्मीक नदरेन तुमी पळोवचो. हे वर्साक इश्टानो, आमी सेमिनारीच्या एनेक्साच्या बिल्डिंगांत पिलार मिशन एक्झिबिशन आयज सकाळीं इनॉग्रेट केल्लें आसा. आनी ह्या एक्झिबिशना वरवीं आमी कितें भाशेन पिलार संस्थेचो वावर हो पिलार संस्था जंय जंय वावुरता तांच्या परंपरा प्रमाणे आमी वस्तू हाडून ह्या एक्झिबिशनांत घातलेल्यो आसात. आमची मागणी ह्या एक्झिबिशनांत तुमी वेची, पळोवची आनीक आमच्या भारताची संस्कृताय तुमी समजून घेवची म्हणून आमची कालती मागणी. मोगाळ इश्टानो, मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आज मालिदा आफोन्सो रिबांदरतान अशें सांगूंक लायता, आमी युकेक रावता आनी हें सगलें युकेन घडलें. म्हजो 2.5 वर्साचो पूत सिड्रॉन ह्या वर्साच्या फेब्रुवाराचे 21 दुयेंत पडलो. सकाळीं सुमार 4:30 वरांचेर ताका बरोच जोर आयलो. जेन्ना हांवें ताका जोराची शेरप दिवंक उठलो तांचे ती पिवंक जायना जाली आनी तोंडांतल्यान फेणो भायर सरूंक लागलो. आमी ताका त्याच वेळार हॉस्पिटलांत व्हेलो. दोतोरांनी आमकां सांगलें केस सिरियस म्हूण आनी 2 वरां दिलीं. ते वेळार म्हजो पूत स्थितीदा भायर आसलो आनी ताची रायट सायड पॅरलायज जाल्ली. ताचो जोर तकलेक पडलेलो. ह्या आकांताचे वेळार हांवें मानेवंत आग्नेलाक उलो मारलो, म्हज्या पुताक 2 वरांचे पयलीं स्थितीदान हाड आनी ताका बरो कर म्हणून. अजाप म्हणल्यार मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन तो 2 वरां भितर स्थितीदान आयलो. दोतोरान ताचें CT स्कॅन केलें आनी ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. ब्लड टेस्टाचोय रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. दोतोरान सांगलें फुडें ताका फिट्स पासून मारूंक शकता म्हणून.
पूण आयज पासून ताका कांयच जावंक ना. देवाक आमी आर्गांव दिताव आनी मानिवंत आग्नेलाक दिनवासताव आनी उपकार आयजयताव आनी ताका बेगीनूच सातोचो मान मेळो म्हूण मागताव. पयश्टानू भावार्थान केलेले मागणे आयज हेच भावार्थान आमी आयलोली आसा. आमचोय भावार्थ आमी जागोवया आनी आमच्या इतिहासा पासत मागतना जायते जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलोले आसा तांचे पासत मागुया. आमी ह्या दिसांनी केरीत भाशेन मानिवंत आग्नेलाक सातोचो मान मेळोवंक मागता. तर मानिवंत आग्नेलाकूय सातोचो मान मेळोवंक मागून आमी सगळीं उबी रावया आनी ह्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी वळखताव आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानताव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासताव आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागताव. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयताव. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळोवंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोड पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागताव व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पुर्वेदार त्यो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. वचात जेजूचे खरे परगोटणा जावं तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार.